नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. INS हंसा नाविक दळाचे लष्करी कवायतीची पळोवणी करपाक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांकां गोंयांत येवकार. INS हंसा नौदळ दळाचे राज्यपाल मुखेलमंत्री हांच्या हजेरीन दिली मानवंदना. देशांतलो दहशतवाद आडावपा खातीर केंद्र सरकार आपणायतले दहशतवाद विरोधी धोरण. नवी दिल्लीन आयोजित खासा संमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्यान केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी दिली माहिती. कॅनडांतल्या हिंदू देवळांचेर जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत भारतीयांक कसलोच त्रास जावचो न्हय हे खातीर घेतल्या जतनाय विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली माहिती. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उत्तर गोंयांतल्या दर्यादेग वाठारांतल्या कोयर वेवस्थापनाचो घेतलो नियाळ. मंत्रालयान जाल्ले बसकेंत थळावे आमदार आनी सरपंच हांच्या वांगडा केली भासाभास. दिल्ली NCR वाठारांत वायू गुणवत्ता सूचकांक जाला गंभीर, लोकजिणेचेर जाला परिणाम. आता खबरो विस्तारान. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे आयज सकाळी दाबोळींतल्या INS हंसा नाविक दळाचेर आगमन जालें. त्यो कारवारांत जावपी INS विक्रांत ह्या बोटीवेल्या लष्करी कवायतीची पळोवणी करपाक वतल्यो. दाबोळे तांकां राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, राजशिष्टाचार मंत्री मॉविन गुदिन्हो, दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस, विधानसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, राज्याचे मुखेल सचिव डॉ. V. कांडावेलू, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, दक्षिण गोंयच्यो जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटिस हांचे सयत हेर मानेस्तांनी येवकार दिलो. ह्या वेळार INS हंसा ह्या नौदळ तळाचेर तांकां सेरिमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर ही पारंपारीक मानवंदना दिली. त्या उपरांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू भारतीय नाविक दळान आयोजीत केल्ल्या नौदळ कवायतीची पळोवणी करपाक हेलिकॉप्टरान INS विक्रांत बोटीचेर वचपाक भायर सरल्यो. देशांतलो दहशतवाद आडावपा खातीर केंद्र सरकार बेगीनूच दहशतवाद विरोधी धोरण आनी रणनीती आपणायतले अशें केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. नवी दिल्लीन दहशतवाद विरोधी संमेलनाचे उक्तावण केल्या उपरांत तांणी फाटल्या 10 वर्सांत दहशतवाद आडावपा खातीर खर कारवायो केल्यात अशें सांगलें. सरकारान केल्ल्या कारवाये खातीर संवसारभरांतल्या मोदी सरकाराची तोखणाय जाल्या अशें सांगून 2006 ते 2013 वर्साच्या तुळेन 2014 ते 2021 ह्या काळांत दहशतवादी घडणुकांत 70% उणाव जाला अशें तांणी म्हळें. 2006 से 13 और 14 से 21 आतंकवादी घटनाओं का हिसाब किताब करें तो 70% की कमी आतंकवादी घटनाओं में दिखाई पड़ी है. और ये जो 30% भी है इसमें पुलिस एक्शन को भी आतंकवादियों के साथ जो मुठभेड़ होती है इसको भी शामिल किया गया है. इसका मतलब ढेर सारा हमने आतंकवाद की प्रवृत्ति को रोकने में सफलता पाई है. आतंकवादियों की सेल्फ लाइफ में भी कमी आई है. जो पहले 2 साल तक थी अब कुछ दिनों तक इसको सीमित करने में हम सफल रहे हैं. देशान आपणायल्ल्या 3 नव्या गुन्यांवकारी कायद्यांचो संदर्भ घेवन घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें की ह्या आर्विल्ल्या कायदेशीर तरतुदींक लागून संवसारभर भारताची तोखणाय जाता अशें सांगलें. स्वातंत्र्या उपरांत अंतर्गत आनी शीम वाठारांत आपल्या प्राणांचे बलिदान दिवपी 36,468 पुलीस कर्मचाऱ्यांक ह्या वेळार आर्गां ओंपली. मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस रणनीति लेकर भारत सरकार चली है. मोदी जी का एक घोष वाक्य जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म ये न केवल भारत समग्र विश्व ने आज स्वीकार किया है. और ये 10 साल के अंदर भारत के अंदर टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ी हुई. हालांकि बहुत कुछ करना बाकी है परंतु 10 साल के काम का विहंगावलोकन करें तो संतोषजनक चित्र इस 10 साल में हमारे सामने खड़ा हुआ है.
जम्मू काश्मीराक परतून खासा दर्जो आणि संविधानीक गॅरंटी दिवपा खातीर सादर जाल्ल्या प्रस्तावा वयल्यान परतून एक फावट विरोधी आणि सत्ताधारी पक्षान बोवाळ केल्ल्या कारणान विधानसभेचे कामकाज स्थगीत करचे पडले. उपमुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्साचे फुडारी सुरेंद्र कुमार चौधरी हांणी काल हो प्रस्ताव सभाघरांत दवरून तो आवाजी मतदानान संमत जालो. ह्या फाटभुंयेर आयज सभाघराचे कामकाज सुरू जातकच भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आणि विरोधी पक्ष फुडारी सुनील शर्मा हांच्या फुडारपणा खाला विरोधकांनी हो प्रस्ताव घटनाबाह्य आसा असो आरोप करून कामकाज आडावन धरले. उपरांत दोनूय वटांतल्यान आरोप प्रत्यारोप जाल्ल्यान सभापती अब्दुल रहीम हांणी कामकाज स्थगीत केल्ल्याचे घोशीत केले. जम्मू काश्मीर विधानसभेन 370 कलमां वयल्यान उपराशिल्ली परिस्थिती निंदनीय आसा अशें केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी हांणी म्हळां. जम्मू काश्मीर वाठाराक परतून खासा दर्जो दिवपी 370 कलम लागू जावचे ना अशें ठाम मत मंत्री इराणी हांणी उक्तायलें. त्यो नवी दिल्लींत पत्रकार परिशदेन उलयताल्यो. लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है. मैं इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को, देश के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा. जम्मू काश्मीराचो खासो दर्जो काडून घेतल्या उपरांत विधानसभेन जाल्लो बोवाळ हो दुर्दैवी आसा अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय मंत्री आणि भाजपा फुडारी स्मृती इराणी हांणी उक्तायली. काँग्रेसीचो खरो चेहरो हाका लागून मुखार आयला अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. खासा पत्रकार परिशदेन त्यो उलयताल्यो. आज मैं कांग्रेस, एनसी और इंडी अलायंस के सभी नेताओं से पूछना चाहती हूं, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आदिवासी समाज को जो अधिकार मिले, क्या कांग्रेस और इंडी अलायंस आदिवासी समाज के उन अधिकारों के खिलाफ खड़े रहेंगे? जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद दलित समाज, पिछड़े समाज को जो अधिकार भारत के संविधान के माध्यम से भारत की संसद ने सुपुर्द किए, क्या कांग्रेस नेत इंडिया अलायंस उनके खिलाफ खड़े रहेंगे? कॅनडान हिंदू देवळांचेर जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत उपराशिल्ल्या परिस्थितीचो विदेश वेव्हार मंत्रालयान नियाळ घेतला आणि थंय रावपी भारतीयांक कसलोच त्रास जावचो न्हय हे खातीर जतनाय घेतल्या अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी सांगलें. सुरक्षेच्या कारणा खातीर कॅनडांतले सगळे कॅम्प बंद दवरल्यात अशें तांणी म्हळें. नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या खासा पत्रकार परिशदेन ते उलयताले. The consular camp that they were planning to organize over the weekend because they did not get adequate security or security assurance from the host government. So that was the reason why these consular camps have been cancelled. As you know, we have a large diaspora in Canada. Many of these people, especially around the month of November, December, they need several documentation for continuation of their pensions and several other activities here in India. So this consular camp that we do is helpful to the community, to both people of Indian nationality and people who are of Indian origin but Canadian nationals today. So that is the reason why the consular camps have had to be cancelled. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदा खातीर जाल्ल्या वेंचणुकेन रिपब्लिकन पक्षाचे फुडारी डोनाल्ड ट्रम्प हांकां जैत मेळ्ळ्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां परबीं भेटयल्या. भारत आनी अमेरिका हांचे मदले संबंद अदीक घटमूट जातले अशें विदेश वेव्हार खात्याचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी सांगलें. On India-US ties, see, look, this India-US partnership is a very special and a multifaceted partnership. Our Prime Minister spoke to President Trump yesterday. Before that, he also sent a message on X post congratulating him on his historic
election victory. As fellow democracy, India celebrates this expression of people's mandate in the United States. Prime Minister conveyed to President-elect that we look forward to working very closely, as he had done with him earlier as well, closely to further strengthen India-US comprehensive global and strategic partnership. Both India and the United States will work for the betterment of the people and to promote global peace and stability and prosperity. So we want to further strengthen our partnership and we look forward to it. खबरापत्रांत आता घेऊया एक लहानसो विस्तव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. झारखंड विधानसभा वेंचणुके खातीरचो प्रचार आतां तेंगशेर पावला. सत्ताधारी आनी विरोधक एकमेकां आड आरोप प्रत्यारोप करीत आसात. जमशेदपूर मतदारसंघाचे जेडीयू उमेदवार सरयू राय हांणी काँग्रेस पक्षाचेर खर टिका केली. पक्षान आयज मेरेन फकत स्वताच्या फुडाऱ्यां खातीर सत्तेचो वापर केला. लोकांक गरजेच्या भलायकी सुविधांक पासून सदांच वंचीत रावचे पडले असो आरोप तांणी केलो. रहने के लिए यहाँ एमजीएम अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज भी है, मगर जितनी बुरी हालत में ये अस्पताल है उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है. हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं ये स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी, मगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने अस्पताल की दुर्दशा कर दी है. झारखंड विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रचार नेटान चल्ला. एनडीए आनी इंडी गठबंधन हांचे मदीं काटेची टक्कर सुरू आसा. जमशेदपूर पश्चिम विधानसभा मतदारसंघांतल्यान काँग्रेस उमेदवार बन्ना गुप्ता हांणी आपले जैत निश्चित आसा अशी प्रतिक्रिया खबराकारांकडे उलयतना उक्तायली. 434 करोड़ रुपया से साक्षी में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है वो बन रहा है. हम जो है लगातार विकास के मार्गों को प्रशस्त करने के लिए युद्ध स्तर पर लोक कल्याण के लिए रोड, नाली, सड़कें बढ़ रही है. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचो वेंचणूक वचननामो आयज मुंबईत प्रकाशीत जालो. पक्षाचे मुखेली उद्धव ठाकरे हांच्या मातोश्री या राबित्या घरात तांच्याच हस्तुकी या वचननाम्याचे प्रकाशन जालें. मुंबईतल्या कोळीवाडा आणि गावठण हांच्या क्लस्टर उदरगतीचो शासन आदेश रद्द करून मुंबईतल्या कोळी बांधवांक जाय तशीच उदरगत करतले अशें वचन ह्या वचननाम्यान दिलां. धारावी फेरवचणुकेच्या नांवाखाला जावपी बेकायदो वेव्हार थांबयतले. चलया प्रमाण चल्यांक लेगीत फुकट शिक्षण, 5 जीवनावश्यक वस्तूंचे मोल कायम दवरप ह्या सारक्या आश्वासनांचो ह्या वचननाम्यान आस्पाव आसा अशें उद्धव ठाकरे हांणी सांगलें. महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यातली जरूर आहे आणि शेवटी आमची आघाडी आहे. काही मोजकी करायची असतील वचनं अशी आहेत, जसं मुंबई आणि महाराष्ट्राचं गृहनिर्माण धोरण आम्ही ठरवणार आहोत. मुंबईप्रमाणेच महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये जसं मुंबईमध्ये झोपडपट्ट्या तशा काही शहरांमध्ये आहेत, तर तिथे सुद्धा आम्ही विकास करणार आहोत. तिथल्या स्थानिक शासनाच्या माध्यमातून अशा अनेक गोष्टी आहेत. मुंबईतलं पडवलेलं वित्तीय केंद्र हे नव्याने आम्ही धारावीमध्ये उभारू. राज्यात राजकीय मळाचेर उलोवपाच्या पद्दतीची शिकवण महाराष्ट्राचे पयले मुखेलमंत्री सर्गेस यशवंतराव चव्हाण हांणी घालून दिल्या. तीच परंपरा मुखावेल्या फुडाऱ्यांनी चलयली.
मात भाजपा फुडारी सदाभाऊ खोत हांणी एके भौशीक सभेन शरद पवार हांचेर केल्लें उलोवप निंदनीय आनी आक्षेपार्ह आसा अशें सांगून उपमुखेलमंत्री अजित पवार हांणी तांचो निशेध केला. कोणाय फुडाऱ्यांच्या आड व्यक्तिगत पावंड्याचेर येवन टिका करप समान न्हय. राजकीय फुडाऱ्यांनी ताळतंत्र दवरून उलोवंक जाय अशी सुचोवणी अजित पवार हांणी केल्या. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी सेगीत भारतीय संविधानाचो अनादर करता असो आरोप भाजपा फुडारी आनी महाराष्ट्राचे उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी केला. संविधानाचे लाल पुस्तक हातांत घेवन ते लालभाईची तुस्त करतात अशी टिका करून राहुल गांधी नौटंकी करता अशें तांणी सांगलें. भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर आनी भारतीय संविधान हांचो सेगीत अपमान करपी राहुल गांधी आसा अशी टिका लेगीत फडणवीस हांणी केली. भारताच्या संविधानाबद्दल राहुल गांधींची जी अनास्था काल पाहायला मिळाली आणि मी परवा जो आरोप केला होता तो खरा ठरला. ते लाल पुस्तक घेऊन या ठिकाणी संविधानाचा गौरव करू इच्छित नाही तर त्यांच्यासोबत असलेले जे अर्बन नक्षल आहेत, त्यांच्यासोबत असलेले जे अनार्किस्ट आहेत, यांना एक प्रकारचा इशारा देण्याकरता किंवा त्यांची मदत घेण्याकरता हे सगळं नाटक आणि नौटंकी त्यांनी केली आहे. संविधानाचा रोज अपमान ते करतायत आणि या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं आजपर्यंत ज्या प्रकारे काँग्रेसने भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान केला, संविधानाचा अपमान केला, आता त्यांच्या या नौटंकीला कोणीच भुलणार नाही. महाराष्ट्रातले तरणाटे शिक्षण आणि नोकरी यासारख्या गरजेच्या गजाली सावन वंचित रावल्यात. हाकाच उदरगत म्हणप काय कितें असो प्रश्न मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे हांणी उपस्थित केला. काल मराठवाड्यातल्या अमरावतीन आयोजित केल्ल्या प्रचार सभेन ते उलयताले. राज्यातले राजकारणी उदरगती परस पक्षांतर करपाच्या कर्तुबान गुंतल्यात. आपल्या मनाप्रमाण ते पक्ष बदलतात ताका खरे तर जनता जबाबदार आसा अशें ठाकरे हांणी म्हळें. राजकारण्याक लोक प्रश्न विचारिनात ताका लागून ते जाय तशे वागतात अशें सांगून महाराष्ट्रात व्हडा प्रमाणात जातीय राजकारण सुरू आसा. शरद पवार हांणी महाराष्ट्र जातींत वाटला अशें सांगून राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या स्थापणुके सावन लोकां मदीं द्वेष सुरू जाल्ल्याचो आरोप तांणी केलो. गोंय सरकारान कांय वडील श्रेणी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी केल्यात. तातूंत पराग नगरसेकर हांचे कडेन कोंकणी अकादमीच्या सचिव पदाचो ताबो आसा. तशेंच तांचे कडेन गोवा डेअरीच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाचो ताबो आसतलो. सरिता मराठे हांची नेमणूक माहिती आयोगाच्या सचिव पदाचेर जाल्या. गोंय कोंकणी अकादमीचे सचिव आशिल्ले दामोदर मोरजकार हे रेराचे सचिव आसतले. गौरी शंकवाळकर हे अबकारी खात्याचे अतिरिक्त आयुक्त आसतले. सुधीर केरकर हांची बदली जीएसआयडीसीचे भूसंपादन अधिकारी म्हणून जाल्या. दक्षिण गोंय पंचायत अतिरिक्त संचालक फ्लोरिना कुलासो हांचे कडेन दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत सीईओ पदाचो ताबो सुपूर्द केला. दिवचल कोयर वेवस्थापन मंडळाचो नियाळ घेतल्या उपरांत आपूण आयज उत्तर गोंयांतल्या दर्यादेग वाठारांतल्या कोयर वेवस्थापनाचो नियाळ घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली. पर्वरी मंत्रालयान तांणी संबंधीत लोकप्रतिनिधींची बसका घेतली. ह्या वेळार आमदार मायकल लोबो, डिलायला लोबो, केदार नायक, कांय सरपंच आनी सरकारी अधिकारी ह्या बसकेन हजर आशिल्ले. दर्यादेगेवेल्या पंचायतीन नितळसाण दवरपा खातीर जायते उपाय येवजितले अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन पंचायती ह्या सगळ्या जाणांक परत एकदा स्ट्रीमलायन केला आणि सगळी वेस्ट कशा पद्दतीन कलेक्ट करपाची पळय न्ही ताका एक प्रोसेस केला. कंपल्सरी सगळ्या पंचायतींनी कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करपाचे. इट इज कंपल्सरी. 100% पंचायती कडेन शेड आसपाक जाय तेंय सांगलां. कॉन्ट्रॅक्टर वील बी एम्पॅनल्ड वीथ अवर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. हाऊस टॅक्स आनी गार्बेज टॅक्स कंपल्सरी कलेक्ट करपाक जाय. रेंटल रावतात तांकांय बी वेगळो आनी गार्बेज टॅक्स आसा तांच्यांनी कलेक्ट करपाक जाय. हें सगळें केल्या उपरांतूच तें स्ट्रीमलायन जावपाक शकता. म्हणून त्या सगळ्या आमच्या एकंदर जे आसा पळय न्ही सेक्रेटरी आनी सरपंच 15 फायनान्स कमिशनचे पयशे कशे स्पेंड करप हो तांकां क्लियर कट सांगलां. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण
ह्या पद्दतीचे थंयसर आसलेले फंड्स पडून आसा ते तांकां पयशे स्पेंड करपाक लायला. हे सगळें जो पर्यंत व्यवस्थित रित्या करिना तो पर्यंत हे जावचें नासलें. खबरापत्रान आता घेऊया एक ल्हानसो विसो. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग. हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नॅशनल पर. विसो उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. भारतीय लष्करी खात्यांतल्या कर्मचाऱ्यां खातीर OROP म्हळ्यार वन रँक वन पेन्शन ही येवजण केंद्र सरकारान चालीक लायल्यार आयज 10 वर्सां पुराय जाता. ह्या येवजणेचो लाव लष्करांतल्या हजारांनी लोकांनी घेतला. पळोवया ह्या येवजणेचो नियाळ. 2014 मोदी सरकारान वन रँक वन पेन्शन येवजण उजवाडाक हाडिल्ली. ताका 10 वर्सां पुराय जाली. आतां मेरेन 25 लाख परस चड सेवानिवृत्त लष्कर तशेंच तांच्या घरच्यांक हाचो लाभ जाला. आदल्या सरकारान सुरक्षा लष्करांच्या मागणुकींचेर लक्ष दिवं नाशिल्लें, पण मोदी सरकारान ते करून दाखयले. या योजनेतल्यान 1.25 लाख कोटी रुपया खर्च जाला. भर्ती होने के बाद में मैंने जो है 16 साल नौकरी करी. 16 साल नौकरी करने के बाद में 100 रुपये पेंशन हुई. सेम रैंक सेम पेंशन मोदी के टाइम में ही हुई है. मैं मोदी का बहुत आभारी हूँ. जैसे आदमी पहले पेंशन आता था कम, बाद में उसी रैंक का आता था ज्यादा, क्योंकि उसकी तनख्वाह ज्यादा हो जाती थी तो उसकी पेंशन ज्यादा बनती थी. रैंक एक ही रहता था पुराने वाले करने का, इसलिए उसके बराबर कर दी जो आ जा रहा है पेंशन. ये वन रैंक वन पेंशन का मैं सरकार का बड़ा आभारी हूँ. इन्होंने हमें पूछा है, आज अच्छी पेंशन है. मोदी सरकार ने जो है ये लागू कर दिया तो इससे हमें काफी बेनिफिट हुआ. कई हजार रुपए का मतलब जो फायदा हुआ, और अब पेंशन हमारे 33,700 करीब है. मेरी पेंशन करीब 3,500 रुपये वन रैंक वन पेंशन में बढ़ के आई है. और मैं इसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि फौजियों के बारे में इतना सोचती है. या येवजणेक लागून खुबशा लष्कर कुटुंबियांक थाकाय मेळ्ळ्या अशें निवृत्त नायब सुभेदार राजेंद्र बुडानिया हांणी सांगलें. जो प्रधानमंत्री जी ने ये स्कीम चलाई है बहुत अच्छी स्कीम है. इसका जवानों को और उनके फैमिली बच्चों को भी काफी फायदा मिलेगा. तो इसमें क्या होता है कि वन रैंक वन पेंशन है वो अपने नाम से अंडरस्टूड है. वन रैंक का मतलब हो गया कि जिस रैंक में जो बंदा पेंशन आ रहा है, आ जाए चाहे आज के 15 साल पहले है, उसके समान पेंशन होनी चाहिए. मुंबई शेअर बाजारात अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाचेर डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या जैताक येवकार दिला. अमेरिकेच्या वेंचणुकांचो निकाल जाहीर जाल्या उपरांत मुंबई शेअर बाजाराच्या निर्देशकान 80,378 गुणांचो पावंडो गाठला. जाल्यार निफ्टी 270 गुणांच्या वाडी सयत 24,484 अंकाचेर बंद जालो. कांय आशियाई बाजार सोडल्यार शेअर बाजारान ह्या निकालाचेर सकारात्मक पडसाद उमटल्याचो खबरो आसात. दिल्ली NCR वाठारान वायू गुणवत्ता सूचकांक म्हळ्यार AQI सेगीत इबाडत चल्ल्या. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ म्हळ्यार CPCBच्या आंकडेवारी प्रमाण आयज सकाळी दिल्लीन AQI 366 आंकड्याचेर पावला. भारतीय हवामानशास्त्र विभागान दिल्ली NCR वाठारान फुडल्या 2 ते 3 दिसां मेरेन सकाळी आनी रातच्या वेळार धुक्याचे ल्हार व्हडा प्रमाणात पातळपाचो अदमास उक्तायला. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान
जाहीर केल्ल्या आंकडेवारी प्रमाण दिल्लीतल्या कांय वाठारांत वायू गुणवत्ता इंडेक्साचो आंकडो 400 हुपून तो गंभीर पावंड्याचेर पावला. आनंद विहारचो AQI 426, अलीपूरचो 386, बुराडी 377, न्यू मोतीबाग 390, पंजाबी बाग 388 आणि नेहरू नगरचो वायू गुणवत्ता निर्देशकांक 386 मेरेन पावला. आता पळोवया आयच्या हवामानाची खबर. गोंयांतल्या साबार वाठारांत फाटल्या 2 दिसां सावन शिंयाचें ल्हार पातळपाक लागला. गांवगिऱ्या वाठारांत फांतोडेर धुके पडिल्ले दिसता. दनपारां मात तापमानाचो आंकडो वाडिल्ल्यान दीसभर गरम हवामान आसता. आता नदर मारूया आयच्या तापमानाचेर. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.3 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. INS हंसा नाविक दळाचे लश्करी कवायतीची पळोवणी करपाक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांकां गोंयांत येवकार. INS हंसा नौदळ तळाचे राज्यपाल मुखेलमंत्री हांच्या हजेरेन दिली मानवंदना. देशांतलो दहशतवाद आडावपा खातीर केंद्र सरकार आपणायतलें दहशतवाद विरोधी धोरण. नवी दिल्लींत आयोजीत खास संमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्यान केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी दिली माहिती. कॅनडातल्या हिंदू देवळांचेर जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत भारतीयांक कसलो त्रास जावचो ना न्हय हे खातीर घेतल्या जतनाय विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली माहिती. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उत्तर गोंयांतल्या दर्यादेग वाठारांतल्या कोयर वेवस्थापनाचो घेतलो नियाळ. मंत्रालयान जाल्ल्या बसकेंत थळावे आमदार आनी सरपंच हांच्या वांगडा केली भासाभास. दिल्ली NCR वाठारांत वायू गुणवत्ता सूचकांक जाला गंभीर, लोकजिणेचेर जाला परिणाम. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.